हांव म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे सांगूंक सोदतां, सुमार जालीं आतां 20 वर्सां हांव ह्या शेतकाराचे एक्टीव मेंबर कसो वावुरतां. फाटल्या 10 वर्सांक हांगासर ह्या आमच्या तोड्यान असलें कांय दिश्टी पडनासलें, पूण आतां सुमार जालीं 10 वर्सां हे तोड्यान हें जें उदक दिश्टी पडटा तें सामकें एकदम ब्रावन कशें जालां. आनी वयता वेताना कोण आमकां आमचे फ्रेंड सर्कल कोण आहा ते विचारता, अरे तुमगे तोड्यान उदकाचो वास येता मरे. सो पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता हे सायडीचे आमचे आरोसीसून ते आमकां लिंक आहा. ते सायडीन कोण तरी हांगा कितें तरी सिवेज हांगासर आमकां कोण नासतना सिवेज दुबावीन दिसता आमकां हांगासर ते सोडटात म्हूण. सो तेका लागून आमचे आमी आतां एक हें केलां की आमी हे उदकाचे सॅम्पल काडून टेस्ट करपाक. हांव सांगपाक सोदतां, आमची पयर शेतकार असोसिएशना मिटींग जाली आनी आमगे शेतकार आहाय तेणें आमचे नोटीसी हाडलें की हें थोडें बोलां आनी हेका एक वयलें एक हें येता, कलर येता, येलो कलर येता उदकाक. आनी तें दिसता आमकां की हें खंयचें तरी सिवरेजी उदक हिंगा हेका लीक आहा. आनी ही सिवरेज तर आमी चोयली जाल्यार ती आखी कांसावली सोन ती लिंक आहा, पयस त्या वाजून सोन हे आमगेल्या तोड्यां पावता. आनी हेजेर आमकां दिसता कितें हें पोल्युशन जालें जाल्यार हाल्यां हे तोड्या नुस्तें आसता ते नुस्त्या प्रॉब्लेम जातले. दुसरें आमच्या लोकांक गांवच्या लोकांक त्रास जातले, कित्याक लोक म्हणटा आमी ते तोड्यां कितें उदक बी केलें जाल्यार आतां बी हर जाताय. सो हेका लागून आमी आतां हे मिटींग जातकूच आमगे सेक्रेटरी बी ते सगळे लागून आमी झोनल हेका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक लेटर केलां, हेल्थ सेंटराक केलां, पोल्युशन बोर्डा लेटर केलां की सेयींग दॅट हे उदकाचे थोड्या उदकाचे सॅम्पलिंग काडय आनी आमकां रिपोर्ट दियाय, दाखोय हे बरें आहा कितें जालें तें. सो हेजेर आमकां आमचो लोक सगळो भिलो आहा आनी सारकें वयर लेवल जालां सारकें वास बी येता आनी घाण येता, वास माता हे उदकाक. आनी आमचे पयलींचे जाणारे लोक म्हणटा इतलें आमचें उदक निगूत आसलें आमचें तोंड पासून भितर दिश्टी पडटालें. आतां इतलें पोल्युशन जालां म्हूण आमकां तें मातशें भंय लागल्या. मंगलदास विष्णू सत्तरकर आनी हांव हांगा लागींचोच रावपी. आमकां कितें जाता, हे तळ्या इतलीं वर्सां कांयच नाशिल्लें. हे हांगा आमी कपडे धुताले, न्हाताले हे भुरगे हांगा तळ्या आनी खुबशे करताले. म्हळ्यार आतां कितें जाता, हे उदकांत कोणी तरी कितें तरी सोडलां तें आमकां सामकें डावट जाता. आनी सोडलां म्हणजे हे सेवरेजीचेंच उदक अशें म्हूण कळटा चड करून. तें तुमी मातशी तेजी इन्क्वायरी करची, म्हणजे टेस्ट करून बीन. आनी दनपारच्या वक्तार आमकां कितें जाता, हांगा वारो मारलो, वत येवन वारो मारलो म्हणटकीर आमी घरा कडेन बसतल्यार सुद्दां त्रास जाता. म्हणजे संडासाचो कसो वास मारता सारको.